म्हापशा नव्या कदंब बस स्थानकाचेर आयज सांजेच्या 6 वरांचेर केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांची सभा जातली। हे फाटभुंयेर बेरेस्तारा उसरा राती पुलीस सुरक्षा यंत्रणा प्रदेशाध्यक्ष तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सभा जावपाच्या सुवातेची पळोवणी करून तयारीचो नियाळ घेतलो। हे सभेक 40,000 लोकांची हाजिरी आसतली म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली। अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार ह्या हातूंतल्यान आमी आमच्या उत्तर गोंयची सगळ्यात व्हडली सभा आणि शेवटची सभा मेजर सभेतली अमित भाई शाह यांची सभा फाल्यां 5 वरांचेर आमच्या ह्या म्हापशांतल्या बस स्टँड नवीन बस स्टँडाचेर आमी आयोजीत केल्या। एप्रॉक्सिमेटली 40,000 लोक अपेक्षीत आसा। उत्तर गोंयांतले सगळे लोक ह्या सभेक येतले। 6 वरां पर्यंत आमचे अमित भाई शाह हांगासर पावतले आनी सगळ्या लोकांक 5-5:30 पर्यंत येया म्हटलां। सो परत एकदा एक उत्तर गोंयांतूय बी म्हणजे मोदीजीच्या सभे उपरांत नो डावट पुराय गोंयांत वातावरण खूब बरें जालां, बट उत्तर गोंयांतल्या लोकां खातीर दर वर्सा जशी म्हापशांतल्या टॅक्सी स्टँडाचेर सभा जाताली ती ह्या फावटी आमी बस स्टँडाचेर आयोजीत केला। खूब मोठ्या आनी व्हडल्या प्रमाणांत लोक उत्तर गोंयांतल्यान सगळ्या मतदारसंघ 20 मतदारसंघांतल्यान भायर सरतात। आमकां खात्री आहा की हे फावटी आमचे श्रीपाद भोव नाईक 1 लाख प्लस मार्जिनान उत्तर गोंयचे सीट आमी जिखता। ज्या पद्दतीत नॅशनल लेवला वयले वेगवेगळे इश्यूज घेवन आमी कॅम्पेन करीत आसा त्या ती काँग्रेसी कडेन कांयच मुद्दे ना, म्हणून खंयच्या तरी बारीक सारीक मुद्द्यांचेर फक्त आरोप करीत आसा। तांकां जर उलोवपाकूच जाय, तांकां राष्ट्रीय न्ही स्थानीक न्ही सगळ्या मुद्द्याचेर कोण तरी आज ती अलका लांबा म्हणून कोण तरी ती बाई हाडलेली ओके ती वेगवेगळ्या तिका म्हाजी चॅलेंज आसा म्हणजे विकासाच्या मुद्द्याचेर जायत्या उलोवपाक म्हणजे द कंपॅरिजन ऑफ द काँग्रेस गव्हर्मेंट ऑफ द 50 years आनी 10 years ऑफ द मोदीजीज गव्हर्मेंट हें कंपॅरिजन तिणी चार्ट पयलीं पळोवचो ओके आनी मागीर उलोवचो। म्हणजे जातीभेद धर्मभेदाचें राजकारण आमी करिना, जातीभेद आनी धर्मभेदाचें राजकारण हे काँग्रेस करता आनी आयज पर्यंत तेच्यांनी तेंच करीत आयिल्लें आसा। कॉन्स्टिट्यूशन आमकां बदलपाचें ना। सावथ गोंयचो कॅन्डिडेट कॉन्स्टिट्यूशन माथ्याचेर खोपला म्हणटा।